म्हणजे गोंयांत जी पावर कमी आसा ती साधारण 125 मेगावॅट टू 150 मेगावॅट आणि ही पावर जर इंडस्ट्रियल युनिट जे गोंयांत आसा तांकां जर दिवना जाल्यार काही जे आस्थापनां आसा तांचे जनरेटर आसा आणि तांकां हीच पावर साधारण 30 रुपया पर युनिट पडटा. कम ओवर द क्रायसिस वी हॅव डिसायडेड द डिसिजन मुख्यमंत्री कडेन फायल आज सांजची वतली. फाल्यां पर्यंत आमी डिसिजन घेतले आणि त्या डिसिजना नंतरूच आमी कितली पावर विकती घेतले कशी घेतले हे तुमकां सांगू शकता. एडिशनल पावर घेवपाची डेफिनेटली ते मुख्यमंत्र्या कडेन फायल केल्या नंतर ते फुडें आमकां कळटलें. ओपन मार्केटांतल्यान दिवची पडटा. आतां एक्चुली प्रॉब्लेम न्ही एक म्हयनो जालो वेर्नास लोड रिस्ट्रिक्शन घेताले ते आनी दॅट वॉज ऑलमोस्ट फूल डे लोड रिस्ट्रिक्शन घेताले. सो ते म्हणटाले 29 मार्च पर्यंत हे लोड रिस्ट्रिक्शन चालू उरतलें आनी मागीर नॉर्मल जातलें. पण आतां एप्रील जालो परत जालें. आतां 5 दीस पयलीं तांच्यांनी इंटरनल सर्क्युलर धाडलें सगळ्या सबस्टेशनाक की अरावंड 120 मेगावॅट्स पावर आसा पळय वेरियस सबस्टेशनाक कोणाक 20 कोणाक 30 आनी ओन्ली इंडस्ट्रियल लोड आसा तो रिस्ट्रिक्ट करपाचो. तरी पूण मेन म्हणल्यार हांव मेन थँक्यूफूल फॉर पावर मिनिस्टर. इतलो प्रोएक्टिवली ताणें आमकां कन्सिडर केला पळय आनी ताणें आमचें सगळें हें आयकून घेतलें अशें आनी ताणेंच सजेस्ट कितें केलें की तुमी जर एग्री करता जाल्यार आमी पावर परचेज करता हायर कॉस्ट बट यू हॅव टू इट वील बी दॅट एडिशनल बर्डन वील बी डिस्ट्रिब्युटेड अलॉंग द कंज्युमर्स. सो तांकां गव्हर्मेंटाक एडिशनल कॉस्ट घेवपाक नाका आशिल्लो. सो आमी आजून पासून म्हणटा की गव्हर्मेंटान कितें तरी कन्सिडर करून थोडो कॉस्ट बॅर करपाक जाय. पण आतां कितें जाला आमी सद्यां गॅशीर आहा ऑक्सिजन काडलें जाल्यार आमी मरता. सो आमी आतां ते सगळे जाण मेळून एग्री केला की एडिशनल कॉस्ट आहा तो आमी बॅर करतलो आनी दीस वील बी बॉर्न बाय ओन्ली द HT एंड द EHT कंज्युमर्स. सो डॉमेस्टिकाक कांय मार बसना. रेग्युलर जे कमर्शियल जे बाकीचे बारीक बारीक आसा पळय तांकां कांय जावचें ना. स्मॉल इंडस्ट्री जे LT कंज्युमर आसा तांकांय बी इफेक्ट जावपा ना. सो दीस वील बी इफेक्टेड ओन्ली फॉर द EHT आनी HT कंज्युमर वीच आर अरावंड 1171 आनी तातूंत भितर पावर एडिशनल कॉस्ट एज पर वर्कआउट रफली ₹1 भितर येतलो अशें म्हाजो अंदाज आसा.